सायबर एज येवजणेखालचे लॅपटॉप मेळनात म्हणून बोगदा वास्कोच्या आयटीआयच्या भुरग्यांनी निशेध उक्तायला। सुमार 175 भुरग्यांक लॅपटॉप मेळनात। सरकारी परिपत्रका प्रमाण पात्र आशिल्ल्याच भुरग्यांक लॅपटॉप दितले अशें आयटीआयचे प्राचार्यान सांगले। सरकारान आमकांय लॅपटॉप दिवन न्याय दिवचो अशें भुरगे मागतात। बोगदा वास्कोच्या आयटीआयन सायबर एजी खाला भुरग्यांक लॅपटॉप मेळटात, पूण कांय नेमांक लागून सुमार 175 भुरग्यांक लॅपटॉप मेळचे ना। ह्या भुरग्यांनी प्राचार्याची भेट घेवन आपले गाराणे मांडले। सरकारान आमकांय लॅपटॉप दिवचो अशें हे भुरगे मागतात। आमी जॉयनिंग कितें 2011 to 13 केला। सो नोटीस बोर्डाचेर कितें येयला 2012 to 13 जे कोण आसा न्हू तांकां लॅपटॉप दिता आनी आमकां दिना। आमचो क्वेश्चन कितें, आमी इन्स्टिट्यूशनाचो पार्ट आहा न्हू जाल्यार आमकांय दिवपाक जाय। 2012 to 13 वी वर इन द सेकंड इयर, सो वी शूड गेट द लॅपटॉप्स, दॅट्स इट। आनी कांय ना आमचें। आनी सर्क्युलर मेन्शन केला की जुलय 2013 जेणे एग्जाम आन्सर केला ताका दिवपाक जाय, पण जर आमी जुलय 2013 आन्सर केला आमकांय दिवपाक जाय। आयटीआयचो प्राचार्य म्हणटा सर्क्युलरा प्रमाण तांकां लॅपटॉप दिवप शक्य ना। Students who are admitted in the year 2012 are given eligible for laptop. And these students who are demanding laptops are which students? They are of the earlier years, 2010, 10, 11. There is no provision because scheme is applicable with effect from 2012. Those who are admitted in the year 2012. सरकाराच्या परिपत्रका प्रमाण फक्त 2012-13 वर्सा आयटीआयन एडमिशन घेतिल्ल्या भुरग्यांकच लॅपटॉप मेळटात। ह्या भुरग्यांनी 2011 एडमिशन घेतिल्ले, पूण 2012-13 परीक्षा जाल्ल्यान आमकां लॅपटॉप मेळपाक जाय अशें हे भुरगे म्हणटात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशान परब। व्हॉइस ऑफ स्टुडंट्स आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या आव्हान सर्तीची फायनल 21 सप्टेंबराक मडगांवां रवींद्र भवनांत जातली। हे सर्तीची सेमीफायनल फेरी पणजेच्या संस्कृती भवनांत जाली। तातूंत नाच, अभिनय आनी गायन ह्या 3 गटांत 180 भुरग्यांनी वांटो घेतलो। फायनलीन 30 भुरगे पात्र थारतले। टॉप 10 डान्सिंगान, टॉप 10 एक्टिंगान आनी टॉप 10 सिंगिंगान ग्रँड फिनालेक वतले। अशे टोटल 30 फायनलिस्ट 21 सप्टेंबराक रवींद्र भवन मडगांवां आपले कला आसा ती परफॉर्म करतले आनी तातूंतल्यान आमकां पयले 3 इच कॅटेगरीन विनर्स मेळटले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अशी प्रायज आमची उरतली, ती प्रत्येक कॅटेगरीन आसतली। क्रिकेटीन संवसारीक मळार सर डॉन ब्रॅडमॅना परस चड सकारात्मक वृत्ती कोणाकडेनच पळोवपाक मेळना। ताका लागून क्रिकेटीन ब्रॅडमॅन सगळ्यांत म्हान फलंदाज अशें मत नामनेचो क्रिकेट साहित्यीक द्वारकानाथ संजगिरीन उक्तायलें। संवसारीक मळार संजगिरीन कितलेशेच बेसबरे क्रिकेटरांक लागींच्यान पारखिला, मुलाखती घेतल्यात, पूण ऑस्ट्रेलियाचे ब्रॅडमॅनाची तांणी सगळ्यांत चड तोखणाय केली। क्रिकेट मधला शेवटचा शब्द, बॅटिंग मधला तेंडुलकर आमचा असला तरी ब्रॅडमन हा शेवटचा शब्द आहे, मी तुम्हाला सांगतो। तर त्या डॉन ब्रॅडमनने एकदा 1930 साली लंडन, इंग्लंडमध्ये एका दिवसात 300 धावा ठोकल्या, 300। त्यानंतर पुन्हा त्याच मैदानावर तो 4 वर्षांनी गेला। तर त्या दिवशी त्या मॅचमध्ये ऑस्ट्रेलियाची हरायची परिस्थिती आली होती। त्याचा एक सर नेव्हिल कार्डस म्हणून इंग्लंडचा एक मोठा पत्रकार होता। त्यांनी फोन करून त्याला वरती सांगितलं की तू म्हणतोयस रन्स करायचे ठीक आहे, पण तू गेल्या वेळेला या मैदानावर 300 केल्या होत्यास, बाय लॉ ऑफ ॲव्हरेजेस यू विल फेल दिस टाइम। तेव्हा ब्रॅडमनने त्याला सांगितलं आय डोंट बिलीव्ह इन लॉ ऑफ ॲव्हरेजेस। त्याने 302 रन्स केल्या। हा कॉन्फिडन्स आहे, अत्यंत महत्त्वाचा कॉन्फिडन्स आहे, अत्यंत महत्त्वाचा। ब्रॅडमन जेव्हा बॅटिंगला जायचा तेव्हा एकाने त्याला विचारले की तुझ्या यशाचं गमक काय, तो म्हणाला की ब्रॅडमनने सांगितलं की मी खेळायला सुरुवात केल्यानंतर एक अर्धा तासाने माझं मन मला सांगायचं
की तुला बाद करणारा गोलंदाज जन्माला आलेला नाही. संपदा कुंकळकराच्या मिस्टिकल पॉवर या पुस्तकाच्या उक्तावणाच्या सुवाळ्याक संजगिरी मुखेल सोयरो ह्या नात्यान उलयतालो. हालींच्या इतिहासातलो महान बॅट्समॅन सचिन तेंडुलकराच्या कणखर मानसिकतेची ताणी तुस्त केली. कसा खेळतोस किंवा मेंटली कसा तयार होतो, तेव्हा त्याने खूप चांगली गोष्ट सांगितली. तो म्हणाला की जर त्यावेळेला मेंटली मी खूप स्ट्रॉंग असेल तर मला असं लक्षात येतं की माझ्या ज्या हालचाली आहेत त्या बॅट्समनच्या त्या इतक्या वेगात होतात की तो बॉल यायच्या आधी मी बॅटिंग त्या बॉल खेळायला मी तयार असतो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेनवारा फोंड्या घुमटांचो गाज आयकूंक आयलो. चवथ लागीं पाविल्ल्यान फोंडेच्या रोटरी क्लबान घुमट आरती सर्त घडोवन हाडिल्ली. सुमार 25 हायर सेकंडरीन आनी कॉलेजींनी हे सर्तीन वांटो घेतिल्लो. पळयात विवेक प्रभून घेतिल्ले तरणाट्यांचे घुमट आरतींचो नेट. इतल्यानी खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.